सुवावाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आविस्वर 14 वड 21 ते 26. म्हज्यो आज्ञा घेतात आनी पाळटात तीच म्हजो मोग करतात, आनी म्हजो मोग करतात तांचो म्हजो बाप मोग करतलो, आनी हांव तांचो मोग करतलों आनी तांकां म्हजी वळख दितलों. जुदास हो एस्करियोत न्हय, पूण दुसरो. ताका म्हणलें, सोम्या, तूं संवसाराक तुजी वळख दिवचो नाय, पूण आमकां दितलोय. हें अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाल केलो, म्हजो मोग करतात ती म्हजें उतर सांबाळटली, आनी म्हजो बाप तांचो मोग करतलो, आनी आमी तांचे थंय येतल्यांव, आनी ताचें सगळें तिकान करतल्यांव. म्हजो मोग करिनात तीं म्हजीं उतरां सांबाळिनात, पूण तुमी आयकतात तें उतर म्हजें न्हय, पूण म्हाका पाठयल्या त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवीं तुमकां धाडटलो तो शारोती म्हणजे पवित्र आत्मो तुमकां सगळ्यांक शिकयतलो, आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगोट तुमच्या मनांत हाडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.